बऱ्यान बरो आमी सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी बऱ्यान बऱ्या सपोर्टान आयज आमी बरो कार्यक्रम हो आमी पेडण्यान घडोवन हाडटात। आयज जो शिगमोत्सव आमकां 2 दीस आमचे 24 आनी 25 तारीख 2 दीस आमकां आयज पेडण्यान बऱ्यान बरो कार्यक्रम हो घडटलो। ताका लागून सगळ्यांनी बहुसंख्येन सगळ्यांनी आख्ख्या पेडणेकरांनी सगळ्यांनी भायर सरचे आनी हो प्रोग्रामाक तुमी सगळ्यांनी येवन बऱ्यान बरो तेजो लाभ घेवचो। तशेंच आमचे नगराध्यक्ष मनोज हरमलकरान म्हटलां की 24 आनी 25 ह्या 2 दिसाक गोवा पर्यटन खाते, गोवा सरकार व पेडणे तालुका शिगमोत्सव समिती आयोजीत भव्य दिव्य असो शिगमोत्सवाचें आयोजन जाता आणि त्याची सुरवात जी जातली ती 24 तारीख सांजची 3:30 म्हणजे 3:30 वरांचेर देवी भगवतीक नारळ अर्पण करून त्याचो आशीर्वाद, देवीचो आशीर्वाद घेवन माननीय आमदार आमचे प्रवीण भाई आल्लेकर यांच्या हस्ते थंय देवाचो आशीर्वाद घेतल्यानंतर त्याची सुरवात जातली। ताच्या उपरांत देव रवळनाथाचें दर्शन घेतलें आमी आणि 4 सुमार वेशभूषा स्पर्धेची सुरवात जातली। वेशभूषा स्पर्धा जी आसतली ती 2 कॅटेगरीन आसतली। कॅटेगरी 1 जी आसा ती 8 ते 12 वर्सां पर्यंत आणि कॅटेगरी 2 आसतली ती 12 ते 16 वर्सां पर्यंत। अशा 2 कॅटेगरी भितर ही वेशभूषा स्पर्धा जातली। ती 4 वरांचेर सुरवात जातली। त्याचे रजिस्ट्रेशन जे आसा ते 2.5 वरांचेर स्टार्ट जातलें। 2.5 ते 4 पर्यंत रजिस्ट्रेशन चालू आसतलें। आमी सगळ्यांक आवाहन करता की स्पर्धकांक तांच्यांनी आपली नांव नोंदणी जी आसा ती 2.5 ते 4 पर्यंत 24 तारखेर करची फॅन्सी ड्रेसा खातीर, वेशभूषा खातीर। आणि 4 वरांचेर ती स्पर्धेची सुरवात जातली। ताच्या उपरांत 7 वरांचेर संध्याकाळी आमचे जे फॉर्मल इनॉग्रेशन प्रोग्राम जो आसा तो जातलो, स्टेज प्रोग्राम। आमचे माननीय आमदार प्रवीण भाई आल्लेकर हांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून त्या कार्यक्रमाची सुरवात जातली। आणि 7:30 सुमार मागीर एक मोठो असो भव्य असो कार्यक्रम जसो पयल्या वर्सा आमी हांगासर केल्लो त्याच तरेन ह्या वर्सा आमचे माननीय आमदार प्रवीण भाई आल्लेकर हांच्या सहकार्यान पेडणे शिगमोत्सव समिती तुमच्या खातीर सगळ्यां खातीर घेवन येता हास्य जात्रा असो हे मोठो कार्यक्रम जो आमी टीव्ही सिरियली पळयता, टीव्हीचेर चालू आसा आणि जाका खूब मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मेळटा भारत देशभर। अशे आर्टिस्ट हांगासर येवपाचे आसात। त्या आर्टिस्टांचे नांव हांव तुमच्या मुखार मांडटा। सुप्रिया पठारे, जुली जोगळेकर, मागीर पंढरीनाथ कांबळे, गौरव मोरे आणि आदिश तेलंग हे गोंयचे नांव आसलेले आणि गोंयचे आमच्या भारत देशांतले नांव आसलेले अशे आर्टिस्ट आसात। तांचे हांगासर मोठो एक कार्यक्रम जावपाचो आसा हास्य जात्रा म्हणून। सो हांव मागता सगळ्यां कडेन की ह्या सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवचो। 2 वरांची ही कार्यावळ जातली 7 ते 9 पर्यंत। आणि त्याच्या उपरांत दुसऱ्या दिसा 25 तारखेर आमची वेशभूषा स्पर्धा आसतली राज्य पातळी वयली। मागीर त्याच प्रमाणे रोमटामे आसतले, चित्ररथ स्पर्धा आसतली, लोकनृत्य स्पर्धा आसतली। ताचे उक्तावण जे आसा ते देवाचो मांगर जो आसा थंय जातले 4 वरांचेर। माननीय आमदार म्हणजे प्रवीण भाई आल्लेकर, त्याच प्रमाणे आमचे गोंय राज्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हे बी थंय येवपाचे आसात। सो तांच्या हातान थंय फ्लॅग ऑफ करून त्या हेचे उक्तावण जातले। त्याच्या उपरांत तो रूट आसतलो तो देवाच्या मांगरा पासून आमचो पेडणे बस स्टँड जो आसा, ओल्ड बस स्टँड, टॅक्सी स्टँड, थंयच्यान विस्कॉन हायस्कुलाचो ग्राउंड जो आसा तो पर्यंत तो रूट आसतलो। ह्या रुटान ती सगळी स्पर्धेचें आयोजन केलें वयतलें। सो सगळ्यांक आमी मागता सगळ्यां कडेन की सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचें आणि हो जो कार्यक्रम आसा शिगमोत्सवाचो तो यशस्वी करपाक हातभार लावचो आणि मोठ्या संख्येन सगळ्या पेडणेकारांनी थंय जमचें आणि हेचो आस्वाद घेवचो हें मागता। आणि फुडल्या खेपेर हांव मागता सोबत एकच 24 तारखेक जो कार्यक्रम दवरला सो ते जे कॉम्पिटिशन आसा ते कॉम्पिटिशन पेडणे मतदारसंघा खातीर आसतलें की पेडणे तालुक्या खातीर? बरोबर, ते जे स्पर्धा जी आसतली फॅन्सी ड्रेस वेशभूषा स्पर्धा 24 तारखेची ते पेडणे मतदारसंघ मर्यादीत आसतली। कारण पेडण्यान आतां आमच्या सायटीचो मतदारसंघ आसा त्याच्या खातीर वेगळो शिगमोत्सवाचें आयोजन 29 तारखेर आसा तो थंयसरय जातलें। सो हो जो आसतलो पेडण्यान तातूंत आमी पेडणे मतदारसंघा खातीर आसतली।